आणि तो ऑलमोस्ट 100% सॉल्व जाल्लो आसा. आमी थंय वॉटर टँक बांदून रिवर्स मेकॅनिझमान उदक सप्लाय करपाचें केलें आनी तेंचो प्रॉब्लम त्या एरियेचो सॉल्व जाल्लो आसा. प्लस तेंचे सदांच एक विशय आसतलो, ताका एक रस्त्याचे विशय आसता, ते सगळे बरे भशेन तेणें केले आनी ते डेव्हलपमेंट स्कोप करपाक एरियान कांयच व्हडलेशें ना. पूण मेन तेंचे आमी आतां अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलां, तें आतां थोडेशें काम चालू जातलें. आनी ज्यो गोश्टी आमी केल्ल्यो आसा, ताका एक नाला आशिल्लो उदकाचो, उदक वयतालें तें आनी तें उदक सारकें वचनासलें. सो तो नाला दोंगरा वयल्यान नाला बांदून बिलो द रोड करून आतां उदकाची संवय केल्ली आसा आनी बरे भशेन उदक वयता. सो हे बारीकशे विशय हांगा आशिल्ले. आनी मेन म्हणटा ते आमचे ह्या वाठाराचे जे लोकांचे आमचे आतां भुरगे वाडल्या आनी भुरगे शिकल्या. सो तेंचा एक विशय जो आसा की तेंचे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आनी दुसरे एम्प्लॉयमेंट जे गोश्टी आसा तितले थोडेशे जाल्ले आसा, खूब जाणांचे उरलेले आसा आनी हे वाठारान हे वाटी जावन पडटले. पूण एक म्हत्वाची गोश्ट जी आसा, हे हांगा वॉटर टेबल हाय आसल्या कारणान हांगा थोडी कमर्शियल म्हणजे बिल्डींग रेजिडेन्शियल बिल्डींग येता ग्रावंड प्लस 3 आनी उदक सोक जायना. सो तेंचे खातीर हांवें आपला स्पेशल एक STP फॉर 20 हावजीस STP प्रपोज केल्लो आसा. तो हे टेन्युवरान म्हजो जावन आसलो, तो आतां फुडें एक स्मॉल एरिया जी आसा वॉटर ओवरफ्लो जाता तेंचे खातीर एक स्मॉल STP प्रपोज केल्लो आसा. सो तितून भितर ऑलमोस्ट 20 हावजीस आनी 4 रेजिडेन्शियल बिल्डिंग्स हांकां हांव ते करून दितलो. गेल्ले फावटीचे मार्जीन मेळ्ळें तितूंत ह्या फावटी खंय तरी हें जावपाक शकता, तितूंत वयर सकयल जावपाक येता, कारण बाकीचे उमेदवार आसा, मार्जिना भितर कितें फरक येवपाक शकता? मार्जीन कितें आसा पळय, आतां लास्ट टायमूय उमेदवार आशिल्ले. म्हाका लास्ट टायम हांव रावल्लो, भाशा सुरक्षा मंच आशिल्लो आनी मागीर काँग्रेस पार्टी आशिल्ली, मागीर आप पार्टी आशिल्ली. म्हाजी मार्जीन ते आसुनूय तितली मार्जीन लोकांनी दवरली. हे पाटी लोक तशेंच मार्जिनान आमकां हाडटले. आमगे काम करता आनी आतां ऑलमोस्ट शेल्डे वाठारान कंप्लीट जावपाक लागला. थोडोसो वाठार उरला. आमचे वांगडा पंच सदस्य ZP आमचे भोंवता, आमी कावन्सिलरूय भोंवता, आमचे भुरगे भोंवता, आमचे जाणटे भोंवता. सो एक प्रसिद्धांत गांवचे लोक भायर सरून एक प्रसिद्धांत दिता, हो व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी खंयचे दुसरे वाठारांतले लोक येना आनी मागीर थोडे आमचे बरे मागपी येता. पूण मेजॉरिटी जे गांवांनी आज पासून हांव भोंवला तितले वाड्या वयलेच भुरगे आनी भाड्या वयलेच आमच्यो महिला तशेंच आमचे जाणटे मनीस आमचे वांगडा भोंवता. हो प्रसिद्धांत जो पळयता म्हाका दिसना हो चेंज जातलो थोडे दिसांक. आनी म्हाका विश्वास आहे लोकांच्यान सगळे हे जे लोकांचेर की येता ते इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीचे कमळ ते हांगा फुलयतले. भारतीय जनता पार्टीचो आमदार ते करतले आनी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो आमदार हांगा करता म्हणजे ऑटोमॅटिकली निलेश काब्राल भारतीय जनता आमदार म्हणून निवडून येतलो. आनी ज्यो गोश्टी सरकार आज तुम्ही पळयला की सरकारूय भारतीय जनता पार्टी जातलो असो विशय आज गोंयभर आसा, तेन्ना लोक तांकां सोडून दुसऱ्या कित्याक मत मारतले हो विशय आसा. आनी मार्जीन जे आसा लास्ट टायम ऑलमोस्ट 9080 आशिल्लें आनी म्हाजें एक्सपेक्टेशन आसा की इट विल बी मोर दॅन 9080. विश्वास बाब, आमदारा बरोबर जे कार्यकर्ते सर, आत्ता एक एलिगेशन जाल्लें आसा, काँग्रेसची जी महिला मोर्चाची अध्यक्ष आसा तेणी कुडचड्यार आत्ता काँग्रेसीची मिटींग घेतली महिलांची आनी तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर एक एलिगेशन केलां. सो भारतीय जनता पार्टीतले महिला मंडळ तांच्यांनी कुडचड्यार फोटून काँग्रेसीन हाडला. सो तुमचे हाजे भितर कितें मत आसा? आतां एलिगेशन केलें तांच्यांनी, तुमची महिला मंडळ तुमचे बरोबर आसा आनी कितली महिला मंडळ कुडचड्यार आसा आनी कितली तुमच्या वांगडा आसा? हांव नको ती कोणाचें एलिगेशन करता, कोण तेजे वांगडा गेल्या ती म्हाका आतां न्यूज हांवें पळोवना आनी आज जर तेणी केला म्हणटा म्हाका खबर ना. आनी म्हाका दिसना की भारतीय जनता पार्टीचे जे एफिलिएटेड महिला मंडळ आशिल्ली ती भारतीय जनता पार्टी खंयचेच सोडची ना. वयल्यान आमी पळयला की उत्साह महिला वर्गाचो हे मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टी खुबसो आसा. आतां कोण गेल्या आनी कितें तें म्हाका खबर ना. आनी म्हाका दिसना, आय कॅन एश्युअर दॅट भारतीय जनता पार्टीची कोण महिला आशिल्ले वर्ग आशिल्ली ती वयची ना अशें म्हाका दिसता. थँक्यू. विश्वास बाब, तुमचो प्रचार कसो चालू आसा डोर टू डोर? गेल्ले 14 तारखेच्यान आमी प्रचार सुरू केल्लो. आमी पयलीं असोल्डे पंचायतीक प्रचार सुरू केले, नंतर आयज आमी शेल्डे पंचायतीचो प्रचार आज आमचो समाप्त जाता आनी फाल्यांच्यान आमी म्युनिसिपल ज्युडिशनाक सुरवात करतले. आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांनी जो आमकां आज इतलो प्रतिसाद दिलो, उदंड प्रतिसाद दिले कडेन आसा आनी तेंचे बळाचेर आमी आयज बरें सक्सेसफूल जाल्ले कडेन आसात आनी हाजे नंतरय आमी बरें सक्सेसफूल जातले, हातूंत मातसोय दुबाव ना. सिद्धार्थ, तूं कितें सांगूंक शकता की असंख्य कार्यकर्ते जे आमदारा बरोबर आयज भोंवतात
तेंचे बद्दल तुमी सांगता. आयज आमचे पंचायतीचे लास्ट एक वार्ड उरला शेल्डे पंचायतीचो जो असोल्डा पंचायत कंप्लीट जाली आनी आख्खे आमी फूल सगळी करता आसतना एक असो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळा की त्या हातून कळटा की निलेश काब्राल आनी ह्या कुडचडीचे आमचे बीजेपीचे सीट निश्चित जिखोन येतलें. कित्याक जितले आमी घरांक आमचो निलेश बाब काब्राल कार्यकर्ते सगळी गेल्यात एक घर सुद्दां अशें ना म्हाका दिसता की तांकां भितर आपोवन तांकां स्वागत करून तेंचे कडेन बसोवन सगळ्या कडेन च्या पाणी करून तांकां सांगलें आसा की आमी तुमचे बरोबर आसा. हे कितें प्रत्येक आमच्या कुडचड्याच्या सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळी लोकांच्या तोंडार एकूच हें आसा सी फॉर काब्राल सी फॉर कुडचडे. तशेंच तुमी यूथ आसा झेडपी कॅन्डिडेट आसा तुमी युथाक कितें सांगपाक सोदता तुमच्या हातूंत भितर. युथाक हांव मुद्दम सांगपाक सोदता की युथांनी आयज जे आसा आयज आमी भोंवता आसतना सुद्दां आमकां कळटा की युथाचो आमकां प्रचंड प्रतिसाद आसा आनी युथाचे यूथ आमचे मनोबल आमचें आनी वाडयता आनी युथाक तांकां खबर आसा की कोणाच्या फाटल्यान वचप आनी आमचें फ्युचर कशें बरें जातलें तें तांकां खबर आसा की हो आयज सगळीं जाण आसात त्या कडल्यान तेंची मेसेज आमकां पावता आनी आमची मेसेज लोकां कडेन पावता. थँक्यू. थँक्यू. आनी कोणाक आता ते हर्षिता एक्चुअली बाई तो दिवस सुद्धा नव्हतो तेजेर हे सुद्धा काँग्रेसी